नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितें चल्लां गोंयभर, खंय नवीन हॉटस्पॉट्स जाल्यात, खंय नवीन कंटेनमेंट झोन जाल्यात आनी एक नागरीक म्हणून आमी कितें जतनाय घेवपाची गरज आसा. आमचे बरोबर गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर जॉइन जाल्यात. हांव सुरवात करतां आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा कडच्यान. लौकीक, प्रशासनाच्या लेवलाचेर, मुख्यमंत्र्यांच्या लेवलाचेर कितें चालू आसा सध्या? प्रमोद, एक दोन नवे मायक्रो कंटेनमेंट झोन जे सांखळे सीएमाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिक्लेअर जाल्या. देसाई नगर आणि भंडारवाडा म्हणून. एक सांखळेची गजाल आमकां आयजू जशी फाटले 9 दीस आमी म्हटलेले हेल्थ पीसी जायना, तशी आयजू आमकां मेसेज येयल्या आतां की आयजू हेल्थ पीसी आशिना म्हणून. दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार एमएचच्यो गायडलायन्स राती लेट येयल्ल्यो, चडश्यो छापूनय येयल्या त्यो. तितून तितल्यो गजाली चडश्यो आमी हे केल्या, पब्लिश केल्या. जशी स्कुलां 31 जुलय पर्यंत आशिना. मागीर मेट्रो रेल इंटरनॅशनल एअर ट्रॅव्हल पॅसेंजर एमएचए परमीट करता तशे. रिलिजियस हे सिनेमा हॉल, जिम, स्विमींग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो पयलीं आसल्यो रिस्ट्रिक्टेड आसल्यो त्यो आहा. अनलॉकिंग व्हडलेशें जावना. हितून स्कुला बाबतींत सेम आहा, जुलय 31 पर्यंत स्कुलां ओपन जावची ना, ह्यो गजाली आहा. दुसरी आमी आयज नवीन हे केलें ती आमी स्पिकरांक मेळ्ळ्या गोवा असेंब्लीच्या, जेणी सेशन कॉल केलां. सेशन स्टार्ट जाता 27 जुलयाक आनी 7 ऑगस्ट पर्यंत सेशन चलता. सो ताका आमी विचारलें बाबा ते कोविडाचे हितून कितें नवे एसओपीज बी आसतले काय म्हणून. सो तेणी एक सांगलां असेंब्ली खातीर नवे एसओपीज तयार करपाक तेंची आयज मिटींग जाल्ली. तेंची मागीर सीएमा बरोबर मिटींग जाल्ली. थंय ते जे गॅलरीज आसता असेंब्लीन वेलाच्या वयर सगल्यो, एक प्रेस गॅलरी, एक स्पिकराच्या गेस्टांची गॅलरी आनी बाकी सगळी पब्लिकां खातीर आसता, थंय स्टुडंट बी येवन सेशन पळयता. सो तेंच्या ते पब्लिकांक तेंच्यांनी हे फावटी येवपाक दिवचे ना म्हटल्यार पब्लिकाच्यो गॅलरी खाली आसतल्यो. प्रेसाची गॅलरी फक्त ते चालू दवरतले आनी जर प्रेसाची गॅलरी भितर सोशल डिस्टन्सिंगा प्रॉब्लेम जाता जाल्यार प्रेस दुसऱ्या गॅलरी भितर डिवायड करून घालतले. पण जनरल पब्लिकाक गॅलरीज ओपन आसच्यो ना. मागीर ऑफिसर जे स्पेशली क्वेश्चन आवर आसता तेन्ना खुबशी डिपार्टमेंटाचे वांगडा आसता. 2-3 मंत्र्यांचे क्वेश्चन आवर वांगडा आसता. 2-3 मंत्र्यांची 3-3, 4-4 खातीं आसता आनी सीएमाचे आसले जाल्यार चडूच खातीं आसता. अशा टायमार चडशे ऑफिसर्स गॅलरीन आसता आनी गॅलरीच्या भायरूच आसता. सो तेंच्या खातीर ते एसओपी मेनली तयार करता की कशें कितें मॅनेज करप तेंकां, कितल्या ऑफिसांनी येवपाक जाता, सगळ्यांनी येवपाची कशी करप, अशें ते 4 दिसां भितर डिक्लेअर करतले. ही एक असेंब्लीच्या हितूंतल्यान गजाल. आनी हेल्थाची कितें आहा तें आमकां एक थोड्या वेळान मागीर बुलेटीन येतले तेन्ना कळटलें कितले केसी वाडले त्यो. ना पण म्हाका अजून दिसता की ब्रिफींग स्टार्ट जावपाक जाय, कारण आयजूय बी आमकां कितल्याशाच वाठारांतल्यान 10 केसी मेळ्ळ्यो, 12 केसी मेळ्ळ्यो, हे रिपोर्ट्स येत आसात. आनी कितें करपाचें ऑन ग्रावंड, खंयची एरिया, डिटेल्स कितें त्या एरियेंच्यो, ह्यो गजाली जनरल पब्लिकाक कळपा खातीर सद्याक ब्रिफींग जायना सरकाराचें. तें ब्रिफींग सुरू जावचें आनी तें सुरू जावप हें आमी मागतात म्हणून न्ही, तें सुरू जावप ही गरजेचें. कारण जितलें ब्रिफींग स्टार्ट जाता तितले लोकांचे प्रश्न जे आमचे म्हऱ्याक पावतात ते प्रश्न आमी सरकारा म्हऱ्याक पावोवपाक शकतले. ऑन ग्रावंड रियलिटीज थोड्यो ज्यो सरकारा म्हऱ्याक सुद्दां पावनात पूण ज्यो आमच्या रिपोर्टरा म्हऱ्याक पावतात त्यो प्रशासना म्हऱ्याक पावोवप ही आमची जबाबदारी. आनी ती जबाबदारी जर आमी पार पाडटले जाल्यार आमकां ही ब्रिफींग्स जाय, सगळ्याच मिडियाक ही ब्रिफींग्स जाय, लोकांक ही ब्रिफींग्स जाय. हांव महेश गाडी म्हऱ्याक वता. या लौकीक क्विकली बिफोर आय गो टू महेश. आनी हेजे आमी मायकल लोबो सीएमाक मेळपा येयले, निलेश काब्राल येयले. निलेश काब्राल इतले खातीर येयले की सीएमान एक ऑर्डर काडल्या की डिसेंबर पर्यंत कसलीच खरेदी करप ना, कसलेच परचेज ना, कसलीच मोठी कामां घेवप ना, म्हणजे खर्चाचेर कंट्रोल करपाक. सो कितें बारीक बारीक काम आहा जाल्यार सीएमाचे अप्रुवल लागता. तेजे तो फायली घेवन येयल्लो आनी तेजे भितर मायकल गार्बेजचो इश्यू आसलो. ते इश्यू केले उपरांत आमकां टुरिजमाचेर आमी गेले. ते सगळेच हे म्हणटा की बार एंड रेस्टॉरंट स्टार्ट जावपाक जाय, बार्रां स्टार्ट जावपाक जाय, टुरिजम एक्टिविटी इल्ली स्टार्ट जावपाक जाय. तितून मायकलान एक गजाल सांगली की ऑलरेडी बुकींग स्टार्ट जाला. जे ऑक्टोबरान जे चार्टर्ड फ्लायटींचे बी बुकींग जाताले ते हॉटेलांक फॉरेन कंट्रीच्यान, रशिया, युक्रेन सारक्या कंट्रींतल्यान बुकींग येवपाक लागल्या म्हणून. सो ते म्हणटा की टुरिजम इंडस्ट्री हळूहळू करून स्टार्ट जातली म्हणून. त्या खातीर हे बार एंड रेस्टॉरंट बी सगळ्यो हळूहळू करून आमी स्टार्ट करपाक जाय, जाल्यार टुरिस्टांक हांगासर प्रॉब्लेम जातले म्हणून. या थँक्स लौकीक. हांव महेशा म्हऱ्याक वता. महेश, खबर आहा हेल्थाची ब्रिफींग्स कांय ना. हेल्थ डिपार्टमेंट सद्याक एक इंडिपेंडंट एंटिटी जाल्ल्या भशेन काम करता आनी जी गजाल, जो रिस्पॉन्स, जी रिएक्शन्स लोकांक मेळपाक जाय ती सद्याक मेळना. तरी आसतना फ्रॉम युअर सोर्सीस
फ्रॉम युअर कॉन्टॅक्ट्स कितें आहा अपडेट? प्रमोद, सध्या तरी हेल्थ बुलेट म्हणजे हेल्थ सेक्रेटरीची सी बंद केल्ल्या कारणान कन्फर्म न्यूज अशी मेळना, ज्या सोर्सा कडल्यानूच मेळटा. मेन म्हणजे आम्ही पळयला की केसीस वाडतूच आसा इवन, आणि दुसरे म्हणजे रिकवरी तितलीच फास्ट जाता. म्हणजे काल एक रिकवरी पळयल्या आमी 524 मेरेन पावले सध्या, म्हणजे आता एक ती 550 मेरेन पावोंक जाय आयच्या दिसाक तरी. आणि दुसरें म्हटल्यार सरकारान सध्या मोती डोंगर इवन मायक्रो कंटेनमेंट झोन सध्या ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या, जे तुमकां लोकयान सांगल्या ते. आणि एक गोष्ट म्हणजे फाल्यांच्यान ऍक्च्युअली रिलिजियस प्लेसी ओपन जावपाचे आशिल्ले, सो ताचेर एसओपी अजून सरकाराची काय आमकां अजून मेळोंक ना. आमी सरकाराक विचारले की गव्हर्नमेंट म्हणटा ते अजून काल तांकां एमएचएची जेन्ना गायडलायन्स आयले त्याच्या उपरांत ते घेवन बसले आणि ताचेरूच ते थारायतले की रिलिजियस प्लेसीस कशे ओपन करपाचे. पूण कांय देवळांनी अशें थारायला की 21 तारखेच्यान जेन्ना 21 तारीख जुलयाच्यान थोड्या देवस्थानां ओपन करूंक सोदतात, कित्याक 21 तारखेच्यान श्रावण म्हयन्याक सुरवात जाता. सो फाल्यांच्यान आतां खंयची देवळां ओपन जातली ते अजून सारखे खबर ना. कितल्या लोकांनी देवळांनी वचपाचे, कितले नंबर लोकांनी म्हणजे कितले क्रावड देवळान आसपाचो, कशे सोशल डिस्टन्स हाचे गायडलायन सरकारा कडल्यान येवंक ना अजून. इवन चर्चीन थोडेशेच आपले स्वता गायडलायन्स तयार केले आणि चर्च एक वेळ फाल्यांच्यान मास बीन एक वेळ स्टार्ट जावंक शकता, पूण सरकारा कडल्यान तरी अजून कांय येना. सरकारा मस्जिदी कडच्यान तर अजून काय ना. कांयच ना. आणि मस्जिदी तर म्हाका दिसता आफ्टर 31 जुलय हे जावपाचे आसा. तेंच्यांनी तर अशें डिसिजन घेतला की तेंच्यांनी आतां तरी ओपन करपाक ना ते. सो सरकारा कडल्यान आनी एक आमी पळयला की कालच्या एमएचे गायडलायन्सा प्रमाण नायट कर्फ्यू हो 10 to 5 PM केला, 10 to 5 AM केला, म्हणजे रातचो 10 ते सकाळचे 5 मेरेन. ऍक्च्युली गोंयचो आशिल्लो तो रातचे 9 ते सकाळचे 5 मेरेन. एक वर आतां आमचे वाडले का ना ते आमकां अजून कळोंक ना. एज पर एमएचे गायडलायन आमी ऍक्च्युली एक वर वाडोवंक जाय, पूण सरकारा कडल्यान अजून काय येवंक ना. असो सांगपाक कळना की कितें या सांगप ते. एब्सोल्युटली हें आयलां, पूण गव्हर्मेंटा कडच्यान अजून कम्युनिकेशन आयलें ना. इट्स व्हेरी व्हेरी ट्रू. दीस स्टेट ऑफ कन्फ्युजन, दीस नो कम्युनिकेशन, लॅक ऑफ कम्युनिकेशन नीड्स टू एंड एज सून एज पॉसिबल. आणि एक प्रमोद कितें जाणा, हय आयज आमी पळयला की गव्हर्मेंटान सध्या आपापले मेन प्रोजेक्ट आशिल्लो जो बायगणी गार्बेज प्लांट, तो सध्या गव्हर्मेंटान होल्डार दवरला बिकॉज ऑफ कोवीड म्हणटा ते. इतले पयशे ना तांचे कडेन तो प्लांट सध्या घालपाक. म्हणून ते सालिगांवचो जो प्लांट आहा तेजो 150 कॅपॅसिटी आहा, तेची आतां 250 कॅपॅसिटी ते वाडयतले. आणि प्लस काकुराचो ट्रिटमेंट प्लांट ते काम चालू करतले म्हणटा. ओके, काकुडाची ट्रिटमेंट प्लांटाची काम चालू जातलें. पण हांगा बायगणीचो प्लांट तो सध्या होल्डार दवरला तांच्यानी. थँक्स अ लॉट महेश. हांव आतां विनायक आमाऱ्याक. विनायक आसा कारण सांखळे आज मायक्रो कंटेनमेंट झोन करपाचो निर्णय जालो. ऑन ग्रावंड कितें केसीस कितल्यो, एरियाज खंयच्यो, कंटेनमेंट झोन कितलो डिमार्केट जाला आनी वेदर इट इज इफेक्टीव आमी विनायका कडच्यान जाणून घेवया. विनायक, कितें आहा ऑन ग्रावंड परिस्थिती? सकाळी सीएमान मिटिंग घेतली रवींद्र भवन साखळे, तेन्ना सगळे काउन्सिलर, मागीर मामलेदार, सीओ आणि हेल्थ ऑफिसर सगळे असले थंय. सगळ्यांची डिमांड असली कंटेनमेंट झोनाची. सगळे सीएमान कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलेलो देसाई नगर आणि भंडारवाडा. आयज आनीक 3 केसी सांखळेन गावल्यो आणि एक केस सरवण हांगासर गावलेली आसा. 3 केसी गावल्यो, ती एक केस देसाई नगरांतलीच आसा जी कंटेनमेंट झोनान आसा. पण 2 ज्यो केसी गावल्यो ते एक सुंदरपेठ सांखळी म्हणटा थंय गावलेली आसा आणि एक रुद्रेश्वर कॉलनी परवळ्या थंय एक गावलेली आसा. हे जे न्यू पेशंट्स गावल्या ते पयलींच्या पेशंटाच्या कॉन्टेक्टान येयलेले आसा. सो त्यांचे स्वॅब टेस्ट घेतलेले आणि त्यांचे सॅम्पल्स जे आसा ते पॉझिटिव्ह येयले. दुसरी गजाल म्हटल्यार जी आयज मिटींग जाली तितून काही निर्णय घेतले गेले. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार ते जितले वॉर्ड्स जे आसा सांखळेन त्या सगळ्या वॉर्डांनी ते होमिओपॅथीक गुळयो बी दिवपाचे डिसिजन जाले. सेकंडली सांखळे म्युनिसिपल काउन्सिल जी आसा ती जितले ओपन एरियाज आसा सांखळे, ग्राउंड आसतले, पार्क आसतले, जंय लोक येवन बसतात सांजच्या टायमार मोकळे, ते सगळे एरिया सील करपाचे आसा. आणि त्या खातीर एक स्पेशल रोबोट त्यांनी थंय धाडल्या की ती व्हेकल जी आसा ती अवेअरनेसूय करतली लोकां मदीं. आणि जर कोण सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करना जावं कितें मास्क घालना ती फायनूय दितली. सो ते तयारी चालू आसा. आणि जे शॉपकिपर्सांनी शॉपां बंद दवरलेली फाटले 4 दीस, त्यांनी सांगला की जेंका कोणाक आनीक थोडे दीस व्हॉलंटरी बंद दवरपाक जाय ते बंद दवरूं शकता. कोणाक फोर्स ना जावं म्युनिसिपालिटीन ऑर्डर काडूंक ना शॉपां बंद दवरपाची. पूण जे कोण शॉप उगडटा तेन्ना सोशल डिस्टन्सिंग नॉर्म्स जे आसा ते सगळ्यांनी पाळचे. सेकंडली काल गांवठण हांगासर जो एक पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळो तो आरटीओ एजंट आसा. सो आयज
बिचोऱ्या RTO ऑफिसातले जे स्टाफ आसा त्यांचे स्वॅब टेस्ट घेतलेले आसा, त्याचे रिझल्ट आमकां बेगीनूच कळटले. आणि जी आत्ता एक लेटेस्ट गजाल कळ्या पेशंटाची ती जो सरवणा जो पेशंट आसा त्या पेशंटाचे साखळे शॉप असले, सो मायट बी थंयसूनच ताका तो पॉझिटिव्ह जाल्लो आसतलो सर. थँक्स लॉट विनायक. गरज पडल्यार परत येता तुजी मरे. पण एक गजाल लक्षात घेयात की सिच्युएशन ऑन ग्रावंड इतली सिरियस आसा की रिलॅक्स जावन मास्क सारको वापरनात, सोशल डिस्टन्सिंगाचे नॉर्म्स फॉलो करनात, हें चलची ना. ते आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करचें पडटलें आनी कटाक्षान फॉलो करचें पडटलें. हांव नेक्स्ट येस विनायक गो अहेड क्विकली. सर एकूच सांगपाचें आसलें ते म्हणजे ह्या पेशंट वाडपाच्या कारणान लोक पॅनिक जाल्या आणि जशें तुमी म्हटलें की गव्हर्नमेंट अजून पर्यंत ब्रीफ करिना, त्या खातीर रुमर्स स्प्रेड जावपाक लागला. सो एक सायकोलॉजिकल जो प्रेशर म्हणटा लोकांचेर तो वाडत चल्ल्या, तांकां पॅनिक जाल्या आनी तांकां कळना की एक्झॅक्टली कितें सिच्युएशन ऑन ग्रावंड आसा. ना एब्सोल्युटली दीस इज अ सेम प्रॉब्लेम. गव्हर्मेंटाची ब्रिफींग स्टॉप जालां, गव्हर्मेंटाचें कम्युनिकेशन स्टॉप जालां आनी ताका लागून अफवा रुमर्स वाडत आसात. सो गव्हर्मेंट निड्स टू रिएस्टाब्लीश दॅट कम्युनिकेशन. ती ब्रिफींग स्टार्ट जावची पडटली, ते प्रश्न सरकारा म्हऱ्यार पावचे पडटले, त्या प्रश्नांची उत्तरां दिवप ही सरकाराची जबाबदारी. हांव मडगांव वतां, सावयो डाय आसा आमचे बरोबर, कारण फातर्प्या सारकी एरिये भितर सुद्दां केसी मेळ्ळ्यात. हें आमकां आयकूं येता. सावयो, कितें आज परिस्थिती साश्टी भितर आज फ्रॉम मोतीडोंगर टू फातर्पा? पयलीं हांव फातर्पा सांगता. फातर्पा सर काल 2 केसी मेळ्ळ्यो. सो आयज मागीर तेणी लोकांगेले खूब टेस्टिंग केलें. आय थिंक अरावंड 82 लोकांचें टेस्टिंग केल्लें. आनी तितले सर आयज आमकां न्यूज ते भाशेन 13 पॉझिटिव्ह मेळ्ळा कोविडाक. 13 आउट ऑफ 82? Yeah, 13. So now the total patients in Fatarpa which are COVID are around numbers around 15. So ताजे भायर सद्दां तेणी आतां आयकलां की आनी 30 लोकांचे तेणी जे हितून येवपाक शकता तांचे टेस्ट केला म्हणून. सो आनी सर एक हें चलता की दॅट फातर्पा मे बी ऑल्सो बी अ कंटेनमेंट झोन व्हेरी सून. कित्याक केसीस वाडपा आहा आनी कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाक शकता म्हणून. सो रिगार्डींग मोती दोंगर आयज तेणी एंटायर हें कॉर्डन केलें, कित्याक काल सावन तेणी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो. सो आयज पुलीस न्ही ऑन एंट्री पॉयंट्स दे वर मॉनिटरींग. आनी सर जे काल 2 पेशंट मेळ्ळे तेंगे फॅमिली टेस्टिंग करपाचें आजून उरलां. आयज तांकां दनपारां हाडलेले 12 वरांचेर, ते 3 वरां पासून हेल्थाचे येयले, पूण तेणी तांकां सांगलें खंय की आयज तुमचो टेस्ट करना, फाल्यां करतले म्हणून. सो फाल्यां अरावंड 10 o'clock तेंचे जे फॅमिली मेंबर्स आहा जे 2% एक्स्ट्रा मेळ्ळा ते फ्रॉम 15 केम टू 17 मोती दोंगर. सो तांचे फाल्यां टेस्ट जातलो. बट मोती दोंगराचे एज फार एज मोती दोंगर इज कन्सर्न, प्रत्येक कंटेनमेंट झोनाक एक कंप्लेन मेळटा की एसेन्शियलांची सप्लाय जी आसा ती जाय तशी जायना म्हण. वेदर दॅट पार्ट हॅज बीन सॉर्टेड आउट इन एरियाज लायक मोती दोंगर. आनी मोती दोंगरार वचपाच्यो आनी भायर सरपाचे खूब वाटो आहात. सो सगळी वाटो बंद जाल्यात काय फक्त खबर आसा त्योच वाटो बंद जाल्यात? देर आर जायते लोक सद्या दोंगरा वयल्यान बी देंवन वयता खंयचे वाटेन. सो सद्या 5 जे मेन हे आहा ते तेणी बंद करून दवरला. आनी आय थिंक द ऑथॉरिटीज आर टेकिंग स्टेप्स की लोकांक कितें जाय तें सप्लाय पावोवपाक. कित्याक थिंगा ती शॉप्स बी आसले ती सगळी बंद आहा, तेका लागून. थँक्स सावयो. आतां वास्कोची पळोवया परिस्थिती, कारण वास्को इतले दीस जाले पण आमकां पॉझिटिव्ह न्यूज आमी सोदतात. एक दीस मेळटा, एक दीस मेळना. बट जेन्ना लक्षांत येता की जुवारी नगर इतली टेस्टी मेळटात, पॉझिटिव्ह केसीस मेळटात, पूण टेस्टिंगच जायना. आनी हाजें कारण म्हळ्यार शेनवाराक 24 आशिल्ल्यो केसी, आयताराकूय जो आंकडो 24च दाखयता. सोमारा रातचो जो बुलेटीन आयला तातूंतय तो आंकडो 24च दाखयता. आनी विक्रमान आमकां काल सांजेच सांगिल्लें की जुवारी नगर टेस्टिंग तुगेलें स्टार्टच जालें ना म्हणून. सो तो आंकडो 24चेरूच उरलो. 2 दीस जाले तरी. आज परिस्थिती कितें आसा विक्रम? ग्राउंड रियलिटी कितें एंड व्हॉट आर यू हियरिंग रायट नाव? सर आता सद्याक तुम्ही सांगिल्ल्या भशेन एक गुड न्यूज अशी आसा की जे 473 सी फेरर काल आयिल्ले, म्हणजे जे बोटीर आयिल्ले ते ऑल हॅव टेस्टेड नेगेटिव्ह आणि ते ऑलरेडी दे हॅव गॉन होम फॉर होम क्वारंटाईन. दिस इज न्यूज नंबर 1. म्हणजे टू स्टार्ट ऑफ ऑन अ पॉझिटिव्ह नोट.
सेकंडली अनेक गजाल म्हणटा ती आम्ही जेन्ना इतले इश्यू हायलायट केलो आमच्या माध्यमाच्यान चॅनलाचेर न्यूज बी करून, नाव जुवारी नगर इज ऑलरेडी अ कंटेनमेंट झोन. इट इज ऑलरेडी बीन डिक्लेअर्ड अ कंटेनमेंट झोन. थंय बॅरिकेडिंग बी केल्ली आसा आणि जेन्ना बॅरिकेडिंग केल्लें आसा म्हणटकच जेन्ना आमी थंय गेले, थंय आमी पळयलें की थंय जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन एक बॅरिकेड केल्लें आसा आणि थंय पुलीस डिप्लॉय जाल्ले आसा आणि दुसऱ्या वाटेन गव्हर्मेंट स्कुला कडेन थंय बॅरिकेड घालून थंय तांच्यांनी बंद करून दवरल्या. आणि आयज सुमार 124 सुमार टेस्ट्यो जाल्यो, म्हणजे ज्यो प्रायमरी कॉन्टॅक्ट आशिल्ले तांचे आज टेस्टिंग जाल्यार रिझल्ट अजुनूय कांय खबर ना. पूण एक गजाल जी हांव लोकांच्या म्हणजे तुमच्या हातून हाडूंक सोदता की दॅट कंटेनमेंट झोन जो आसा इज हॅव्हिंग अ बाउंड्री ऑन ऑल फोर सायड. आणि एक ताजी बाउंड्री आसा म्हणल्यार ती हायवे जी आमी वेर्णाच्यान जेन्ना आमी वास्को येता ती जी मेन हायवे आसा ऑपोजीट द जिवारी इंडियन ऑयल टँकिंग, ती हायवेचेर सर जे आयज आमी जेन्ना पळयलें लोक त्या हायवे वयल्यान डायरेक्ट भितरूय वता आणि कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायरूय सरता. म्हणजे थंय तांच्यांनी अजुनूय कांय पुलीस डिप्लॉय करूंक ना आणि थंय एक चोर वाट आसा. म्हणजे थंयच्यान कोणाकूय भितर सोडूंक जाता. आणि आयज जितले दीस आमी जितली बायक पळोवंक ना ते सगळ्यो मोटरसायकल्यो बिटरसायकल्यो रस्त्या सायडीन आशिल्ले. लोक सकयल देंवताले जावं लोक सकयल्यान भायर सरताले, मोटरसायकलीन बसून आपल्या कामाकूय वताले. सो कंटेनमेंट झोन जरी केलो तांचो एक सायड तांचो खंय तरी ओपन आसा. आणि जेन्ना आमी खबर काडली तेन्ना आमकां आयकूंक आयलें की द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हॅज सेड की थंय ट्रेंचिंग करून ती वाट आतां बंद करतले म्हणून. सद्याक तरी ही न्यूज आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आयज एक्झॅक्टली 1 मंथ बिफोर हे जे आतां आमी कंटेनमेंट झोन म्हणटा, इट ऑल बिगेन 1 मंथ बिफोर इन मांगूर. आयचे तारखेक कंटेनमेंट झोन म्हणटा चालू जाल्लो मांगरांतल्यान. बिफोर दॅट वी डिडंट हॅव केसीस. दोनाचेर चालू जाल्ल्यो आनी आयज केसो इतले वाडीत आसा. पूण सद्याक सिच्युएशन अशें आसा की आयज जेन्ना आमी काल एक न्यूज चलयली की आमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन मेळना जावं कोणूय आमकां कॉन्टॅक्ट करना जावं देर इज नो वे ऑफ कन्फर्मिंग. आयज सर ताजे एक म्हाका एक कावन्सिलरान फोन केल्लो. ताणें सर आयज स्पेसिफिकली एक गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्टूय केला, लेटरांय बरयल्या. तांचें म्हणणें कितें आसा सर, तांच्यांनी आतां कितें केलें ताच्या वाड्यार बिकॉज ऑफ द हाय नंबर ऑफ केसीस ताजें म्हणणें आसा की ताणें कितें केलें सर, डॉक्टराचे चिखले हॉस्पिटल डॉक्टराक बी हाडून टीम हाडून ताणें रँडम स्वॅब टेस्ट केल्ले. पूण तो कितें म्हणटा सर, टेस्ट करता रिझल्ट नेक्स्ट डे येता, बट बाय द टायम इट इज कन्वेड टू द पर्सन हू इज पॉझिटिव्ह ताका 3 दीस लागता. आणि तितले मनशां जो पेशंट आसा तो सगळे कडेन भोंवता आणि ते इन्फेक्शन स्प्रेड जाता. म्हणजे ताकाय खबर आसना की तो पॉझिटिव्ह येतलो काय नेगेटिव्ह येतलो. सो तो बिंदास भोंवत आसता. सो तांच्यांनी अशी एक मागणी केल्या की इफ द हेल्थ डिपार्टमेंट सपोज तांकां कन्वे करपाक त्रास जाता जावं देर इज एनी अदर प्रॉब्लेम, देन तांचें म्हणणें आसा की एटलिस्ट द इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स जावं वॉर्ड कावन्सिलर आसा ताका तरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमिजिएटली सांगचें की काल तुजे इतल्यो टेस्ट जाल्ल्यो, आयज इतले पॉझिटिव्ह आसा. सो एटलिस्ट दे कॅन कीप अ वॉच ऑन पीपल मुव्हिंग अराउंड एमलेसली. म्हणजे पॉझिटिव्ह जालो कळटकर ताका एटलिस्ट होम क्वॉरंटायन धाडूंक मेळटा जावं ताजे फुडलें कितें हॉस्पिटल धाडपाची ती तयारी करूंक मेळटा. सो दीस इज द डिमांड गोईंग ऑन इन वास्को. ते सोडल्यार बाकी थोड्या जाग्यार एक एक दोन केस आतां दिश्टी पडटा सर. सो नाव या म्हाका अजून तेच दिसता की कंटेनमेंट झोन तयार केलो जुवारी नगर, टेस्टिंगाची गजाली आसात. प्लीज बी क्लियर विथ द पीपल बिकॉज द मोर वी वील इन्फॉर्म पीपल द बेटर दे वील बी प्रिपेर्ड. आय थिंक दॅट इज द की थिंग इन ऑल ऑफ दीस कम्युनिकेशन. सो हांव थंयच्या आतां म्हापश्यां श्याम सुंदर फडटे आसा आमचे बरोबर. फडटे, कितें म्हापशेची परिस्थिती कितें, कंटेनमेंट झोन आनी नंबर ऑफ केसीस सांग. बरी गजाल की म्हापशान आनी ज्यो 8 केसी जाल्ल्यो त्याच्या उपरांत आनी केसी वाडोंक ना. इवन म्हापशाच न्हू तर बार्देश, अख्ख्या बार्देशान इतली हे आहा की सगळे कडेन सध्या तरी शांत आसता. आणि दुसरे जे कंटेनमेंट झोनान जे म्हापशाचे गंगानगर आसले त्या गंगानगरान काल मेरेन लोक म्हणटाले की आमकां गव्हर्मेंटान कांयच दिवंक ना, कितें दिता. पूण तांकां काल लेट उपरांत 6 उपरांत मागीर 200 लोकांक ग्रॉसरी भाजी आणि हे ते बीन दिले. उरलेल्या बाकी थोड्या 200 लोकांक अजूनही मेळोंक ना. तांकां आयज बीन दितले, सांजचे बीन जाल्यार काय सांगूं ना अजून तेंच्यांनी. बाकी सगळे हे थंड आसा. मार्केट मातशें सारकें थंड आसा. थोड्या मार्केटांचे शॉपवाल्यांचे म्हणणें आहा की लोक अशें हे जाला की लोक बाजारान येता, सोशल डिस्टन्सिंग दवरिनात आणि त्याचो इफेक्ट आमकां जाता. ते म्हणटात की तशें कांय ना, आमी कोण बाजाराक कोण या सामान व्हरांक येता ताका सोशल डिस्टन्सिंग पाळटा आणि सामान दितात.
या थँक्स अ लॉट फट्टे. सत्तरीची खबर घेवया. सत्तरी कितें चल्लां तें, कारण थंय कंटेनमेंट झोन अशी वन ऑफ द फर्स्ट 2 कंटेनमेंट झोन थंय आशिल्लो. कल्पेश आहा आमचे बरोबर. कल्पेश, कितें आहा ऑन ग्राउंड गजाल? सत्तरीन ज्या प्रमाणे सर हांवें काल रिपोर्ट दिल्ले की 2 पेशंट येवपाचे आसा. सो तातूंतले एक पेशंट आयज सकाळी डिस्चार्ज दिला ताका ऑलरेडी, पण गाडयेचो कितें तरी प्रॉब्लेम जाला म्हणून अजून पर्यंत तो घरा मेरेन पावलो ना तो. आनी एकूच पेशंट उरला, ते म्हटल्यार जो जाणटो 85 इयर्स तेजी डेथ जाली, आनी ती डेथ जाल्या उपरांत ताची चली जी पॉझिटिव्ह मेळिल्ली ती अजून एक केस उरल्या थंयसर. त्याच्या उपरांत चिंचमळ जो आसा तो एक पेशंट, आनी अंजुणे आनी गुळे ह्या विलेजीन टोटल सत्तरीन टोटल 4च केसीस आसा. 4च्या भायर बाकीचे जितले सॅम्पल्स टेस्ट केल्ले डेली इवन करतात पासून ते सगळे नेगेटिव्ह आसा. सो भिवपाची काय गरज ना. पण एक मातशी सिच्युएशन आसा सर, लोक अशें उलोवपाक लागला, म्हणटात की भंय जाला लोकांक की वास्कोच्यान सत्तरीन इतल्या पयसच्यान कोरोना पावलो जाल्यार सांखळेच्यान कित्याक पावचो ना. सांखळे सारकी नियर बाय आसा, आनी जितले केसी सांखळे वाडटात न्ही तितले मातशें टेन्शन सत्तरीच्या लोकांचेर वाडटा अशें म्हाका दिसता. जितले सांखळे केसी वाडटात तितले डेफिनेटली, कारण हे जशी एक एरिये भितर वाडटली त्या प्रमाणे दुसरी एरियेक चिंता जावप स्वाभावीक. पण हे कितले आडोवप शक्य आसा म्हाका दिसता हो प्रश्न सगळ्यांच्याच तकले भितर आसतलो. आमचे बरोबर विवेक प्रभू आहा फोंडे सावन. विवेक, फोंडेची अपडेट कितें आज? प्रमोद, सध्या तरी म्हाका दिसता फोंड्या अजून पर्यंत तरी कोविड केसीस अजून तरी मेळोंक ना. बरी गजाल. म्हणल्यार मेळोंक ना हेजो अर्थ हांव म्हणना की आसपात ना म्हणून, पण म्हाका दिसता लोकांनी मुखार येवपाक जाय. कित्याक आमी जेन्ना आयकता की एक पेशंट समज हांगसरल्यान कोणें व्हेला, समज सस्पेक्टेड आसा जाल्यार जेन्ना इन्फॉर्मेशन मागता तेन्ना दोतोरा कडेन आमकां ती इन्फॉर्मेशन मेळना. आनी पुलीस स्टेशनार विचारता जाल्यार तेन्ना म्हणटा की ती इन्फॉर्मेशन आहा ती तुमकां हेल्था कडल्यान मेळटली म्हणून. सो असो एक हे जाल्लो आसा, प्रॉब्लम जाल्लो आसा की मेसेज कन्वे सारकी जायना आमच्या पर्यंत. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी म्हणलें की फाटल्या दिसांनी शुगर कॅन फॅक्टरी आनी गोवा डेरीचो एक व्हडलो इश्यू जाल्लो, आनी दोगांयनी शेतकऱ्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेली की ते आतां मोठें आंदोलन करपाचें आसा म्हणून. आमकां जेन्ना कॉपरेटीव मिनिस्टर मेळ्ळे आनी ताणें दोनूय गजालीचेर स्पश्टपणे सांगलां की जी शुगर कॅन फॅक्टरी आहा ती बंद करपाच्या वाटेर ना, पण सद्या वरेन समज जर ती आतां चालू केली जाल्यार हे जे लॉस आहा, कोट्यांनी जे लॉस जाता म्हयन्याक, हे कंटिन्यू जातले. पण ते लॉस समज जर बंद करूंक जाय जाल्यार खंय तरी फॅक्टरी आतां सध्या बंद करची पडटली. आनी जो ऊस आसा, जावं ते ऊस शेतकाऱ्यांनी जो लायला आहा, तो ऊसाचे ते विलेवाट लावपाक आनी जो जाय तो दर तांकां दिवपाक ते तयार आसा म्हणून. दुसरी गजाल म्हणलेली की गोवा डेरीचे शेतकार आहा तेंच्यांनी म्हाका दिसता ह्या उसकाराचे शेतकारा बरोबरच तांकां घेवन एक आंदोलन करपाचें. कारण फाटल्या फावटी सीएमान तांकां एश्युरन्स दिली की 3 रुपया प्रति लिटर तांकां वाडोवन दितले म्हणून, आनी ते अजून पर्यंत म्हाका दिसता 6 म्हयने जाले रेट वाडोवंक ना म्हणून ते उपोशणाक बसपाचे आशिल्ले. पण तांकांय जाप दितना कॉपरेटीव मिनिस्टरान सांगलें की सध्या जे 3 रुपया आहा वाडोवन दिवपाचे ते दर वाडीचे आमी वाडयतले, पण सप्टेंबर म्हयन्यात. आनी कोविड जेन्ना हे परिस्थिती चालू आहा तेन्ना सरकारा कडेन सध्या हेजें व्हडलें डिसिजन घेवपाक जायना, कारण इकॉनॉमीक सारकें हे देंवल्लें आसा, हें बजेट देंवल्लें आसा. सो म्हाका दिसता शेतकारांनी हें समजून घेवपाक जाय, कारण तेणी ना म्हणूंक ना, रेट वाडोवन दिता म्हणून सांगलां. सो ह्यो 2-3 गजाली फोंड्या सध्या चालू आसा प्रभू. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता एक फातर्प्या जालें. सावयो, यू हॅव अपडेट? या, गो हेड. सर, एक इम्पॉर्टंट म्हाका हे प्रोग्रामाचेर एनावंस करपाक जाय की मठक्रम हिंदू सभा जी आमची मडगांव आसा ताचो प्रेसिडेंट बाई नायक, सो ताणें एक एनावन्समेंट केला आसा की तो म्हणटा जरी तर एनी डेथ समज मडगांव जालें, बी इट कॅथलीक, हिंदू ओ मुस्लीम, तो म्हणटा मडक्रम समाजाची जी क्रेमेटोरियम आसा सर म्हाजी फोन थिंगा म्हणटा दे वील एलाव दॅट बॉडी टू बी क्रिमेटेड. ही अनाउन्समेंट केला. आय थिंक एक गजाल म्हाका सामकी सांगचीशी दिसता की मडगांवकारांक आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनीच वालोर दिवपा जाय. ते कोवीड हॉस्पिटल धरून, कोवीड सेंटर धरून, क्वॉरंटायन सेंटर धरून ते आतां क्रिमेटोरियम मेरेन जो एक उदार मन मडगांवकारांनी दाखयलां, ताका दिसता म्हाका सगळ्या गोंयकारांनी ताका सलाम ठोकपाची गरज आसा आनी तातूंतल्यान शिकपाची गरज आसा की कसल्या गजालीक विरोध करप आनी कसले गजालीक विरोध करप ना. म्हाका दिसता हेंय शिकपाची हातूंतल्यान गरज आहा. थँक्स अ लॉट टू ऑल माय रिपोर्टर्स. हांव परत एक फावट सांगता, ऑन ग्राउंड केसी वाडत आसात, कंटेनमेंट झोन वाडत आसात, अँड ऑल अवर रिपोर्टर्स आर ऑन ग्राउंड, दे आर ऑन फील्ड,
they are reporting outside containment zone, they are meeting people, they are talking to hundreds of people just that we can give you correct information. आनी एक गजाल आमकां दिसता की जितली बरी इन्फॉर्मेशन आमी तुमचे म्हऱ्या पावोवपाक शकतले तितलोच बरो निर्णय तुमी स्वता खातीर घेवपाक शकतले. एंड वन्स अगेन आय एम रियली प्राउड of our entire reporting staff, video journalists, for showing this courage, and it is nothing short of a courage. Vikram जाओ, सावयो जाओ, महेश जाओ, लौकिक, विवेक, कल्पेश, Vinayak, they are standing in zones where cases are increasing and they are reporting. I think really hats off to you guys. We are really proud of you. The only thing that we expect this government to do right now, that we are there on field reporting, we are trying to get maximum questions of people and sort them out by coordinating with the government. सरकारानय तोच उदार भाव मातसो दाखोवचो आनी कम्युनिकेशन परत स्टार्ट करचें इतलेंच मागता आनी थांबता. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.